berkapato tu bikin yang ukara sum satu virus lo sundar tu kilo Shita batani nitulo Sukni samsamun sharusna jiutilo Dinyani nitulo Suntusan sumya alya Tujhe kari paulya Lana moda serva Kudam sagu sembiang Beli pitu berkapato Tu bikin ya ukara Beli pitu berkapato Tu bikin ya ukara बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता जेजू बाळकाच्या ह्या उतरांचेर फातयेणी दवरून बरवशान भक्तीन आमचे विविध थेसावां घेवन इरादे घेवन ताका अर्घ पाठोवंक आज सकाळीं हांगासर आमी जमल्या वसता सर आमची थेसावां ताचे पांया तळी आमी दवरया जे कोणी हे मिसाचें बलिदान वा थेसावां दिल्यात विशेश तांचे खातीर आमी ह्या मिसा वेळार मागतले सांगात आसा आमच्या खासगी कुटुंबाच्या हेर हृदया खातीर आमी मागया ह्या मिसाच्या बलिदानांत फोव ते परी वांटो घेवंक आमकां आमी आयतीं करया उतरां करनाले आदारले सर पातकांची दूख धरून त्याच देवा तावन एकामेका तावन सांगाता मेळोवन बोगसाडे मागया म्हणून हांव पातकी सर पदेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून मागे वो सदां सांगवा मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात सर पदवेदा देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन सोम्या काकुळट सोम्या काकुळट प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या काकुळदारा बापा खोटेपणाच्या काळोखांतली आमकां सोडून तुवें आमकां ह्या पास्का काळार तुज्या मितमेनांतल्या मोगाची दुबावावरते पुरावे दिल्याय हे सत आमी वळखून घेवन ते थीर विश्वासपणान सांबाळचे खातीर ह्या दिसांनी तुज्या त्या माया मोगाची गोडसाण भरपूर जावंक आमकां कृपा दी आमच्या सम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव ते सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना धर्मदूतांच्या कृत्य पुस्तकांतले वाचप तवळ
सोम्याच्या एक दुतान पिलीप लागीं उलोवन म्हळें, उठ आनी जेरुसलेमांतावन गाजाक वयच्या रस्त्यार म्हणजे आरण्याचे वाटेन तेनकाक पयन कर वस. पिलीप उठोन पयन धरून वयता आसतना वाटेर ताका एक इथिओपियर भेटलो. तो एक इस्रो इथिओपियाचे कंदके राणयेचो मुख्य अधिकारी आनी ताच्या आख्या भंडाराचो खजानदार. जेरुसलेमाक यात्रेक जावन गेल्लो तसलो आपल्या गाडयेर बसून इसाया प्रवादीचें पुस्तक वाचीत आपल्या गांवाक फाटी येतलो. पवित्र आत्म्यान पिलिपाक सांगलें, लागीं सर आनी गाडये बराबर चल. पिलीप धांवून फुडें सरलो आनी सरशी पावतस इथिओपियर वाचून आसलेलें तें इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप ताच्या कानांत पडलें. तूं वाचताय तें तुका समजता म्हणून पिलिपान ताका सवाल केलें. कोणे एकल्यान विवाद दिवन सांगले करीत म्हाका कशें समजोवचें? जाप दिली त्या अधिकारीन. तितल्यार ताणें पिलिपाक गाडयेर सोडून आपणाची बस म्हूण आपयलें. तो वाचतलो तें पवित्र पुस्तकाची उतरां ही. मारूक वरच्या बकऱ्या बरी ताका व्हेलो. लोक कातरतल्या मुखल्यान मावन रावलेले शेळये बरी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताका अल्क केलो आनी ताका न्हिदकन दितलो कोणूच ना जालो. ताची जिणी ह्या संवसारान मोटवी केली देखून ताचे संतते विशयन कोण कितें उलोवंक सकात. इस्रो पिलिपा लागीं म्हणालो, सांग म्हाका प्रवादी हे कोणा विशयन म्हणटा? आपणाच विशयन वा दुसऱ्या कोणा विशयन? तितल्या पिलिपान उलोवंक सुरू केलें. पवित्र पुस्तकाच्या ह्या उतरांतावन आराम कर. जेजू विशयंतली स्वार्था ताणें तांकां कळीत केली. अशें ते वाट मून धरून वेतना थोडे उदक आसलेले सुवातेक पावले. पळय, हांगा उदक आसा म्हणलें इस्रायान. म्हाका तुवें पवित्र स्नान दिवं कितें अडकळ? ताणें गाडी रावयली. पिलीप आनी इस्रो दोगी उदकांत देंवले. पिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें. पूण उदकांतले ते वयर सरतस सोम्याच्या आत्म्यान पिलिपाक उबार मेलो आनी इस्रायान ताका उपरांत पळयलो ना. तरी तो संतोशान बरोवन आपली वाट धरून चल्लो. पूण पिलीप आजोतांत पावलो आनी थंयतावन सेजारयाक वचून पावसर वाटेर आसलेल्या सर शहरांनी स्वार्था परगट करीत गेलो. देवाचें उतार हें. देवाचें उदुतकार.
देवाक आनंदाची बोटया. देवाच्या भक्तानो तुम्ही सुमेस्तिया. देवान मुझे पसवत किता केलं ते वर्णिता ऐका. मुझे कुमके के म्हणून हवे बोकाले. पूण ताची अर्कास्तुती मुझे जिबेर सुकली ना. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोटया. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोटया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हौस्तो सर्गीता देवून आयलोलो जीव उंडो म्हणटा सोमी. जो कोण उंडो कथा तो ससनाक चितोलो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. सांजवाव परमणे जेजू क्रिस्तची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजून लोकां लागीं म्हळें, म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी व्हडले करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक शकना. हांव ताका निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो. ती सुमेस्त देवालाचे खुद्द शिकतेली म्हणून प्रवाद्यानच बरोवन गेला. बापाक कान दिवन ताचे तावनूच शिकता तो हर एकलो म्हजे सरशी येतलो. तशें म्हळ्यार बापाक कोणें देखला म्हणून न्ही. जो कोण देवा तावन आयला ताणें एकल्यान मात बापाक देखला. सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण सत मानता ताका सस्नीक जिवीत मेळटा. हांव जिवीत असो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मान्न केलें तरी ते मरण पावले. पूण सर्गार तावन देंवोन आयलोलो उंडो तसलो न्ही. कोणी तो कांयच जाल्यार तो मरचो ना. हांवूच तो सर्गीन तावन देंवोन आयलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेंच मास. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. तुमचे पैकी थोड्यांनी पुणी कॅनिबल्स वा कॅनिबलिझम म्हणलो शब्द आयकला आसतलो. कॅनिबल्स म्हळ्यार मनशाचे मांस खावचे, मनशाचे रगत पिवचे मनीस म्हणून अर्थ. आफ्रिकाच्या ॲमेझॉन न्हंयच्या आलतडी पलतडी आसच्या त्या आदिवासी लोक हाका एक निदर्शन जावन आसात. त्या आदिवासी लोकां मदें जायत्यो रिती रिवाज संप्रदाय आसात. तांचे पैकी एक संप्रदाय म्हळ्यार तांचे भितरलो तांच्या जनांगा भितरलो कोणी एक तांचो भाव वा भयण मरत जाल्यार वा तांचो मुखेली मरत जाल्यार आमचे भाशेन तांकां ते उलपायनात वा पुरिनात. बदलाक सगळे जनांगच सांगाता मेळटा आनी त्या मेल्ल्या मनशाचें मांस खातात आनी रगत पियेतात आनी अशे संभ्रम करतात.
पूण कित्या खातीर ते तशें करतात म्हणलें चड गरजेचें. तांचें चिंतप की तांच्या पैकी तांच्या मुखेल्याचे जावं ती भावाचे भयणीचे मास केल्ले निमती रगत पियेले निमती तांचे थंय आसले ते मेल्ल्या मनशा थंय आसले ताचे बोळू गुण शेगूण आमी आपणायतले हांव. कित्याक ताचे मास आमी केला रगत आमी पियेले हांव. तितलेंच न्ही तो मनीस मेला तरी ताचे मास आनी रगत आमच्या कुडींत आसा आनी आमी जिवन आसा त्या देखून तो मेल्लो मनीस आमचे मुखांतर अमर जाता आनी की जिवन आसा असले चिंतप तांचे जावन आसा. पयल्यान पयलें ताचे मास केल्ल्या निमती रगत पियेल्ल्या निमती ताचे गुण शेगूण आमी आपणायता. तितलेंच न्ही तो मेला तरी ताचे मास रगत आमच्या कुडींत आसा देखून आमी जियेता त्या देखून आमच्या मुखान तो जियेता तो मेल्लो मनीस आमच्या मुखांतर अमर जावन आनीक मुखार जिवन येता. मोगाळ भाव भयणीनो भोवशा आमी एका रितीचे कॅनिबल्स म्हणयेत आनी हांगासर आमी कित्याक आयल्या जेजूचेंच मास खावंक रगत पियोवंक एकामेकाची मासां खावंक न्ही. आनी एक दीस एकलो हिंदू भाव म्हज्या लागीं म्हणलो तुमी क्रिस्तांव एका रितीचे कॅनिबल्स जावन आसात. यू क्रिश्चन्स यू सावंड्स टू बी कॅनिबल्स. कित्याक तुमी सांगता तुमी इगर्जेक येता थंयसर जेजूचें मास खावंक रगत पियोवंक. वय मोगाळ भाव भयणीनो आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें फाटल्या 2-3 दिसांत हांव जेजू युक्रिस्ता विशयांत आपणाच्या त्या आत्मीक खाणा विशयांत उलयता. हांव जावन आसा जिव उंडो सर्गींत हांव देंवोवन आयलोलो. म्हजें मास केल्ल्या करीत रगत पियेल्ल्या करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. आमी मनीस फकत कूड न्ही कुडी बराबर कितें जावन आसा आत्मय आमकां देवान दिला. कशें कुडीच्या काणाक कुडीक आमच्या कुडीचें काण वा संवसारीक काणाची गरज आसा की तशेंच आमच्या आत्मीक जिविताक आत्मीक काणाची गरज आसा. आनी कुडीचें काण तें आमी दिसपडटे सेवता कितलेंय बरें तें जावं आमकां केदोळ मुसर तें फायद्याचें पडटा उपकाराक पडटा. आमचें कुडीचें काण सड्ड म्हळ्यार आमी फोंडाक वता म्हणसर सिमेस्त्रेक वता म्हणसर पेटेन आमकां दवरता म्हणसर मात्र कितलेंय बरें कुडीचें काण तें जावं आमच्या जल्मातावन म्हणजे आमच्या पाळल्यांतावन आमकां पेटे म्हणसर मात्र तें उपकारता. त्या उपरांत कितलेंय बरें तें खाण तें आमकां गरजेचें पडना कित्याक आमची कूड थंयसर नाश जावन येता. पूण फकत आत्मीक काण आमकां ससनाक आपण व्हरता वा ससनाचें जिवीत आमकां तलास करता वा दिता म्हणीत. फाटल्या थोड्या दिसांच्या त्या वांजेलांत तुमी आयकता तर जेजू फाटल्यान हारी हारीनी लोक येवन आसलो. कित्याक एका खुशीन ताचें शिकोवण आयकोंक आनी एका खुशीन जेजून उंड्या मसल्याचें अजाप करून तांकां दोशी तांचें पोट भरलें. पोटाक जाय जाल्यार ताचे बुकेची तांची बूक ताणें थांबयल्ली उंड्या मसल्याचें अजाप करून आनी लोकांनी चिंतलें की हो एकलो व्हडलो अजापकार हाच्या फाटल्यान गेल्यार आमी काम करची गरज ना आमकां बूक लागतना तो अजाप करून आमकां जाय जाल्लें दितलो. त्या देखून जायतो लोक ताच्या फाटल्यान येतालो पोटाची बूक थांबोवंक. आनी हें समजल्लो जेजू रावता आनी तांकां सांगता नाश जावच्या काणा खातीर तुमी वावूर नाकात बगर वावुरा तुमी सदां बाळच्या सस्नीक बाळच्या सस्नीक जिवीत दिवच्या काणा खातीर. आनी त्या उपरांत तो ही शिकोवण दिता त्या लोकांक सांगता हांवच जावन आसा तो जीव उंडो सर्गींत हांव देंवोवन आयलोलो. म्हजें मास तुमी केल्ल्या करीत रगत पियेल्ल्या करीत रगत तुमी पियेल्ल्या करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. आनी ही शिकोवण आयकून तांकां कालुकुलो जालो लोक ही नवीच शिकोवण येदोळ मुसर कोणें असली शिकोवण दिल्ली ना. येदोळ मुसर कोणेंय आपणाचें मास आनी रगत हेरांक खाण आनी पिवण दिल्लें ना म्हणून लोकांक ती समजणी ताणें तें शिकयलें तें समजोवंक ना. आनी थोडो लोक ताका सोडून गेलो. आपोस्तली कालुकुले जाले ही नवी शिकवण आमकां समजना म्हणून. पूण जेजून लोक वेता म्हणून फाटी वेता म्हणून तांकां थंयसर कॉम्प्रमायज करून आपल्या शिकोवणेंत ना ना तशें न्हय अशें न्हय फाटी येया कांयच ना. आनी किसट दामून ताणें सांगलें तुमी म्हजें मास केल्ल्या करीत
रगत पियल्ल्या करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. तुमचे जीव आसूंक जाय तर तुमी ससना जिवंक जाय तर म्हजें मांस खावंक जाय, रगत पिवंक जाय म्हणून परतून दामून सांगलें. मगळ भाव भयणीनो, जें कितें जेजून त्या दीस सांगलें निमाण्या ब्रेस्तारा परतून करून दाखयलें. आनी तो सक्रामेंत युकरिस्तीचो सक्रामेंत घडन आपणाचें मास आपणाचें जगत आमकां आत्मीक खाण जावन दिलां, आत्मीक पिवण जावन दिलां. ताजे करून आज आमी देवाक दिन वाचूंक जाय. हे वर्तें खाण आमकां आत्मीक खाण दिल्ल्या खातीर युकरिस्ता मुखांतर उंड्या आनी वायना मुखांतर आमकां तें दिल्ल्या खातीर आनी फकत हें खाण आमकां ससनाच्या जिविताक व्हरून पायतलें. हें खाण आमकां ससनाक जियोवंक उपकारतलें. ताजे करून वर्ते बोवार्थान त्याच खाणांत भाग घेवंक युकरिस्तांत भाग घेवंक जेजूक उंड्या मुखांतर स्विकार करूंक आमी आयल्या वस्ता. तसो युकरिस्तांत आसलो जेजू आमकां ताचें आत्मीक बळ भलायकी दिवं आनी अशें सदांच युकरिस्त घेवन जेजूक आमी आत्मीक स्विकार करून एक दीस ताचे सांगाता ससनाक जियोवचें भाग तसो आमकां फावो करूं. मुखाच्या नादा गुरु, मुखाच्या तावान भेटू, आदुनाया कानिकू घे बापा मुखांत मुखान तुवें आमकां दिलें धन दिवे सगळे आमचे वांटून घेवच्या तुब्या मोदी सांगलाय सोम्या आमकां तुवें मुखाच्या नादात गुरू, मुखाच्या तावान पेटू, वाटून आयल्या कानिकू घे बापा मुखांत म्हज्या भाव भयणीन म्हज्या आनी तुमच्या अर्गां बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतली महिमेक आमच्या सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा ह्या बलिदानांत आमची खालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूची आमोलेक कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकल्यास अगणीत देवसैमांत वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी वळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची साल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमच्या सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर कळे आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणी वर्तदा भजन आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ससनाच्या जिविताक जल्म आयलेली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बावडत्यांक उगडलीं दारां सर्गींची. आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतले सोडून फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जन्मपणान सगळें नवें जिवीत उब जाता. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र पवित्र सर्गांनी संसार भला तुझ्या वैभवान हो सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येतात जय हो सर्गी तुका जय जय.
बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस मरण सोसूंक वचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचे हे रगत पातकांच्या बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so good purgatoria. Sumya Jesu तुझे मरण आम्ही समर्पता, तुझे पुनर्जीवन आम्ही पगडता. बापा जेजूच्या मरणासानी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सवंडो आनी ही सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मागांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव भयणीचे काकूळट कर, तांकां आनी तुजे इश्टकथेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फजळीत मुखार पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. ओंकार मरे देवाची माये संगती, भगिभावन तुझे तिजो पती, भगिभावन धर्मभूत आनी सरकळीन तुका नावान सगळ्या भक्तां बरोबर ससांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सर आमची फातीनी बरोवसो सर्गींच्या बापा थंय दवर जेजू शिकयल्ल्या उतरांनी बावार्थान सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव विसाव, तुझे राज संकळे, तुझी खुशी सुखा सता तशी संसारात जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां बस आनी आमकां ताळणेन पडूंक नाका. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनात. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचेय सवय आसो. एकामेकांतय क्रिस्ताची शांती आमी वांटून घेवया. ही जावरसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हज्या भितरचे भाग म्हाका पावना पूण दुकरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
काळजून थैल्या जेजूक एक घडी बर दिन वाचूया. जिविताचो उंडस आमचे थंय आयला आमकां सस्पेक जिवीत दिवच्याक ह्या वर्त्या आत्मीक कणा खातीर दिन वाचूया आनी सदांच त्या जेजू भशेन जावंक आमी प्रयत्न करया. प्रार्थया. कनवळ्या बापा, सर्गींच्या देण्यानी तुवें आमकां भरल्याय. आमकां आदल्या पातकी सालीक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताचे साल सांबाळूंक बळ दी म्हूण मागता हांवच्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. सर्पद्वेदा देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगन आणि शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची उपकार. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. मोगचिनो आयचे मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या मनदेक बाप मेलविन डिकुन्ना हांकां तुमचे नांवे हांव देव बरें करूं म्हणटा. एप्रिलाची 21 तारीख येवंक सो आयतार पास्का काळाचो 6थो आयतार. हर एक वर्सा हो 6थो आयतार आमी जेजू बऱ्या गवळ्याचो आयतार जावन संभ्रमता. गुड शेपर्ड संडे. आनी तो दीस देव पोणे खातीर विशेष रितीन मागचो दिसी वय. ह्या म्हयन्याच्या पयल्या हप्त्यांत हांगासर देवपुण्या शिबीर आमी मांडून हाडलें आनी सुमार 50 भुरगे आयिल्ले. 7वी 8वी आनी 9व्या क्लासीचे 10व्या क्लासीचे केवळ 6 जाण आसले. धार्मीक जिणे विशीं ह्या भुरग्यांनी उर्बा दाखोवन देवाच्या आपोवण्याक पाळो दिवच्याक आमचे मागणें तांचे पासत आसूं. येवच्या ब्रेस्तारा आमी वांजलिस्त सान मार्काचें फेस्त आचरण करता. मेच्या 20 तारखेक हांव मुखल्या 15 दिसां पर्यंत युरोपाच्या देशाक एक यात्रेक पयन आसा केला. युरोपाच्या पवित्र जाग्यांक प्रत्येक जावन रोमाक, वातिकनाक, आसिसी, पादवा, स्पेन, फ्रांस असल्या अप्रतीम जाग्यांक भेट दिवंक तशेंच पापसैबाक भेटोवंक अवकाश आसा. ह्या पयना केवळ 8 सिटी बाकी उरल्या देखून जे कोणाक उर्बा आसा तुमी बेगीनच तुमची नांवां दाखल करची. पूण शेतांत मिसा वेळार वापरच्या मुस्तायकेक आमी तुमचे लागीं दान विचारलें. ह्या दिशेन ह्या हप्त्यांत दान दिल्ल्या सर्व दानींक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर बाळका जेजूचे विंचणार आशिर्वाद मागता. कार्मेल किरण मिडिया एक डॅन्सिंग कॉम्पिटिशन मांडून हाडटा. हें कॉम्पिटिशन 4 विभागांनी चलता. पयल्या तावन 4थ्या क्लासी म्हणसर, 5व्या तावन 10व्या क्लासी म्हणसर, PUC तावन 30 वर्सां प्राये भितर आनी 30 वर्सां वयल्यांक. हो स्पर्धो सिंपल आसा. तुमी दोगांनी सांगाता मेळून सुमार 1 मिनटा बरो डान्स करचें आनी ताचो व्हिडिओ आमकां धाडून दिवचो. सडीत विवर भायर थंयसर फ्लेक्सर आसा. रजेचे दीस जाल्ल्यान स्पर्धांत भाग घेवंक आनी इनामां जोडूंक हो एक अपूर्व अवकाश. आमी कर्मेलितांनी चलोवच्या इस्कोलांनी शिक्षकांची गरज आसा. ह्या विशीं सडीत माहेत ग्रट्टे लागीं वेच्या फ्लेक्साचेर आसा. फाल्यां तावन आमच्या देशांत 18व्या लोकसभेक देशभरो 7 हंतांनी एलिसांव चलता. आमकां हें एलिसांव 7 दिसां उपरांत म्हणजे येवच्या शुक्रारा चलतलें. हर एका नागरिकान आपणाचें मतदानाचें हक्क आनी जबाबदारी चलोवचे मुखांत्र समाजाच्या बरेपणाक वावरूंक आसा म्हणून पवित्र सभेचें दस्तावेज गावदियम एट स्पेस सांगता. ह्या दिशेन आमी आमची जबाबदारी पाळच्याक फाटीं सरचें न्हय. ह्या दिशेन येवच्या बुधवारा दीस सकाळीं 9 तावन 12 वरां पर्यंत हांगासर ह्या एलिसांवा खातीर मागोवन आमी एक मोरयाळ शिबीर मांडून हाडलां. ह्या शिबिरांत भाग घेवंक आनी मोरयेची ससाय मागोवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. येवच्या बुधवारा 9 तावन 12 वरां पर्यंत.
आज उंडो आनी थंड पिवनाक आदार दिना ऑसवर्ल्ड मस्करेनस फुजेर तांकां आनी तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा हांव. आतां नवेना खातीर आमी दिंबी मोडया. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नवेन मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशाचो इस जावन जियेलो, तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. हांगासो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. खंडी जावं जायती तेसां घेवन आमी आयल्या मौनपणी सर तेसां भक्तीपणी भावार्थान जेजू बाळका मुखार दवरया. जायत्यांनी आमच्या लागीं मागोवंक सांगलें आसा, जायत्यांक आमी मागणी बसयल्ली आसात. तांचो उडास काडया. प्रत्येक जावन पिडेस्तां खातीर जायतो लोक विविध पिडेन वळवळोवन आसा. कॅन्सर, एड्स आनी किडनी पेशंट्स. आमची युवा जाणां परिक्षेक तयारी करन आसात, थोडीं बरोवन आसात. तांचे खातीर आमी मागची. आनी विशेश रितीन संवसारांत इज्रायल, पॅलेस्टीन आनी इराणांत झूज जावन आसा. थंयसर शांत समाधान बेगीन वस्ती करच्याक आनी मुखार येवच्या एलिसावा खातीर आमी मागया. हे भगेवन जेजू बाळका, तुजी सर पदवी अजा पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिगूक उरलो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सकडांक दये नायक आनी तुज्या बेसांवांनी बर. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवाद. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमच्या मदें जियेलो. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगाता श्री आमी तो तूं सदैव सदैव फळचे कुशीचें जेजू. मरिये देवाचे माये आमा पापयांक ते विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आमच्या मदें जियेलो. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगाता श्री आमी तो तूं सदैव सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. मरिये देवाचे माये आमा पापयांक ते विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आमच्या मदें जियेलो. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगाता श्री आमी तो तूं सदैव सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. मरिये देवाचे माये आमा पापयांक ते विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आमच्या मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणी. ये अजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कृतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागता. तुजे इतले बिरमोतीन भरलेले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार सुदी आनी इतल्या अत्रेगार मागची कृपा आमकां दिव. काड आमच्या वयले कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्मे सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता. आमेन. मगले जायते उपकार आमकां मेळ्ळ्यात. जायत्यांची भलायकी बरी जाल्या, थोड्यांक कामां मेळ्ळ्यांत, भुरग्यांनी बऱ्या तरान परिक्षेक बरयलां. ह्या सर उपकारा खातीर आमी बाळका जेजूक अर्घ दिवया. ये बो उदार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्या काकुळती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापाच्या इमाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर स्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळका जेजू. आमेन. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं.
तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो, तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवे जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. पिडेस्तांचेर विशेश रितीन आशिर्वाद. जेजू बळकाच्या नांवी ह्या पूर्ण शेतांत आमी एकठांय जाल्या. आमचे मदें सोमी खरोच हजर आसा म्हणलें सत आमी वळखुया. कशें पिडेस्त जेजू सरशी गूण जावचे खातीर पातयेणीन वेताले, त्याच पातयेणीन आनी त्याच बरोवशान आमच्या भावा भयणीक, पिडेस्त भावा भयणीक जेजूच्या पांया तळी आतां आमी समर्पुया. तांचे पासत आमी मागया. देखून आमच्या पिडेस्त भाव भयणीक जेजू क्रिस्तान आपले सक्तेन ताची भलायकी फाटी दिवंक ताचे लागीं आमी विनंती करया. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुवें तुज्या पुता जेजूक आमचे सोडवणे पासो तो संवसाराक धाडले आनी ताच्या कुर्सा मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं आमकां नवें जिवीत दिलें. आज सर पिडेस्तां खातीर जी हांगासर आसात, जी हांगासर येवंक जावना, ह्या सर पिडेस्तां पासत आमी तुजे लागीं विनंती करता. तुजे जाणवायेची दीस तांचेर घाल, तांची पिडा सोसूंक तूं तांकां आदार दी आनी हे तांचे पिडेंत तुजेर बरवसूंक तुजी कृपा तांकां दी. तांचे बियाच्या वेळार तांचे धैर्य तूं जा, निराशेच्या वेळार तांचो तूं बरवसो तूं जा. ह्या भाव भयणीच्या कुटुंबांत असल्या सर सन्यांक तुज्या बेसावान भर. पिडेस्तांची सेवा साकरी करतना तांकां सोंसणीकाय दी, बरवसो लाभय. हे सर आमी मागता त्याच पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. सर्गेंच्या राजाची बरी खबर परगटीत पिडे अनवरांनी वळवळतल्यांचे कस परिहार केल्लो जिवंत जेजू तुमचेर खाकूळ जावं आनी आपले अपरिमीत दयेन तुमकां हे पिडेंतली सुटका दिवं. सरपदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. जेजू बाळका आमची बेसांगात आयक आमची मागणी. जेजू बाळका आमची बेसांगात आयक आमची मागणी. मागानी तुमी घेतल्या बसयले सोन्या तुवें घेऊन येवितेला धाडका तुझे कृपे सोबे. जेजू बाळका आमची बेसांगात आयक आमची मागणी. जेजू बाळका आमची बेसांगात आयक आमची मागणी. मुखार पुत्रा सोवे अवकार मोर्या आशीर्वाद आमकां. आमची देवा आमच्या स्मरणांते बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. एकांगी सिंगल लाईफ एक सुऱ्यांचे वेच हे बरें वा पाड हो विशय एप्रिल अंक्यांत तुमचे मुखार वाचूंक तयार रावा.